मोगाळ भावां भयणीनो, तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता. आज पवित्र सभा भाग्यवान जोजे मरिया सोपती आनी जेजू सोपस्को वापय हाची दबाचीक परब आचरण करता आसतना प्रधान सेवकाच्या संस्करणेची संभ्रम आमी सोलयता. प्रधान सेवकाचे संस्करणे दिवच्या ह्या पवित्र एवकरिस्ताच्या बलिदानाच्या संभ्रमांत भाग घेवंक आजर आसच्या गवळी बापांक, याजकांक, धार्मीक भावा भयणी आनी तुमकां सर्वांक कलमाडी फिरगजे तर्फेन मोगाचो येवकार मागता. सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत आपोस्तलांनी सोमयाची सुवार्ता परगट करूंक 7 जण दियाकोनांक वेंचून काडले. ह्या प्रधान सेवक वा दियाकोन आपोस्तलांक मिसावांत आदार दितले. प्रधान सेवक पवित्र आत्म्याच्या बळान सेवा दितात आनी आपले याजकी दिक्षेक तयाराय करतात. ह्या खातीर आमच्या मदल्या तेगा भावांक प्रधान सेवकाच्या मणियारपणाक देवान आपयलां आनी आज तांकां वेंचून काडटात. आज प्रधान सेवकाचे संस्करणी घेवंक ते तयार जाल्यात. ह्या मिसावळी केम्बाण फिरगेचो भाव शॉन सावियो अंद्रादे, पूत देवादीन रोनाल्ड एंटनी अंद्रादे आनी मानेस्तीन जसिंत अंद्रादे, दोगा भुरग्यां पैकी निमाणो, मंगळूर दिसच्या निरपल्ली फिरगजेचो भाव स्टीवन डिसोजा, पूत देवादीन बाल्तजर डिसोजा आनी मानेस्तीन सेल्ला डिसोजा, तेगा भुरग्यां पैकी दुसरो, पडुपणे फिरगेचो भाव केविन डिसोजा, पूत मानेस्त क्लॉडियस डिसोजा आनी मानेस्तीन सिटा डिसोजा, तेगा भुरग्यां पैकी निमाणो, हांकां उडपी देशचे आपोस्तलीक आडळतेदार अदीक मानादीक दोतोर जेराल्ड आयसक लोबो दियाकोनाची दिक्षा दितले. दियाकोनाचे दिक्षे मुखांतर ते देवाच्या शब्दाच्या, आल्तारीच्या आनी मायेमोगाच्या मणियारपणांत गवळी बापाचे आनी ताच्या याजकी वर्गाचे आदारी ते जातले. आल्तारीचे मणियारी जावन सुवार्ता परगट करतले. सोमयाची कूड आनी रगत भावार्थ्यांक वांटतले आनी याजकी दिक्षेक आपली लागशिली तयाराय करतले. हे तांचे मणियारपण वर्त्या मोगान आनी समर्पीत मनोभावान करूंक देव तांकां आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन भरो म्हूण आमी मागया. सांगातास तांच्या आवय बापूय कुटुंबाच्या संद्यां पासत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. ह्या मिसाच्या संभ्रमा वेळार आमी नमी आरिल्ल्या फोटोग्राफर आनी व्हिडियोग्राफर शिवाय हेर कोणाकय फोटो काडूंक
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. शांती तुमचे सोबे आसो. मोगाळ भोवां भयणीनो, प्रस्तावनाद्वारे ह्या दिसाचे महत्व येदोळस आमी समजून घेतला. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमचे तेगसन भाव प्रधान सेवकाची पदवी स्वीकार करतले. पवित्र आत्मो तांचेर देवान येवं दी, कृपे देण्यानी तांकां तो नेटोवं दी आनी क्रिस्त सारकी सेवा करचें भाग तांकां पावो करून दी म्हूण मागता आसतना आमी भेटोवचें बलिदान देवाक मानव सारकें जावच्याक एक घडीभर आमच्या पातकांची दूख आतां आमी धरया. हांव पातकी सर्पत्वेदरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट कादारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बगेर सदांच आंकवार वरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन.
सर पदवेदरा देवा आमच्या सडवंदरा जेजूची आनी ताच्या माये मरियेची मोगान आनी विस्वासीपणान जतनाय करूंक तुवें भाग्यवान जोसेक विंचलोय. तेच परी जेजूच्या गुडार्थ कुडीचो सांबाळ करूंक तुवें ताका नेमलोय. ताच्या आदारान सडवंदराचें जिवीत आमचें सवें वाडत वचो आनी सुमेस्त मनशांक ताची सडवण पावो जावं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सामुएलीच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या वेळी एके राती सिरस्पराचें उतार नातानाक आयलें. वच आनी म्हज्या सेवका दाविदाक सांग, सिरस्पर अशें म्हणटा, तुजे दीस बरोवन तूं तुज्या पुर्वजा सवें विशय घेतलोय तेन्ना तुजे संततींतल्या तुज्या कुडींतलो उत्पन्न जातल्या एकल्याक हांव तुज्या जाग्यार नेमतलों आनी ताची राजवडकी थीर सांबाळटलो. तो म्हज्या नांवाक एक मंदीर बांदतलो आनी हांव ताचें सिंहासन थीर सांबाळटलो. हांव ताचो बापाय जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो. तुजें घराणें आनी तुजें राज म्हजे मुखार सदांच थीर उरतलीं आनी तुजें सिंहासन ससनाक तकतलें. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार.
सांत पावलून रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, संवसार तांचे दायज करून दितलो म्हूण देवान अब्राहमाक आनी ताचे संततेक भास दिल्ली. पूण देवान ताका ही भासावणी केल्ली अब्राहम नियमशास्त्राक काल जालो देखून न्हय, बगार भावार्था उद्देशी ताका लाभलेल्या नितीवंतपणाक लागून. देखूनच भावार्थाचेर हुंदोन आसलेली ही भासावणी देवाचे एक धर्मार्थ देणे जायशी केल्ली. अशें अब्रामाचे संततेक म्हणजे नियमशास्त्रा काल जियेतेल्यांक मात्र न्हय, बगार अब्रामा बरी भावार्थ आसलेल्या हेरांकी आदायाक पडाशी ती भासावणी केल्या. कित्याक अब्रामस आमा सोमेस्तांचो बाप अशें पवित्र पुस्तकींत बरयलेले आसा. हांवें तुका जायत्या जाणांक असो बाप नेमला. वय मेल्ल्यांक जीव करतेल्या आनी अस्तित्वांत नातलेल्यो वस्तू अस्तित्वांत हाडतेल्या देवाक ताणें सत म्हणलो. देखून ही भासावणी नीज जावंक जाय. आपल्या बरवशाक कसलोच आदार नातलेल्या वेळारी देवाची भासावणी ताणें सत म्हणली. देखून तुजी संतक इतली व्हड जावंक पावतली. अशें ताका एक पावटी दिल्ल्या उतरा सरी जायत्या जाणांक असो तो बाप जावंक पावलो. ह्या पासत ताचो भावार्थच ताचे नितीवंतपण कसो लेखून आयलो. देवाचे उतार हें. देवाचे उपकार. तुझ्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी, दीस रात तुजी वाकणी करीत आसा. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जाकोबो जुजेचो बापूय, जुजेची पतीन मरी आनी मरये तावन जल्मालो जेजू जाका म्हणटात क्रिस्त. क्रिस्तचें जनान ह्या परीन जालें. ताच्या माते मरयेक जुजे लागीं करार जाल्लें, पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्यावरी गर्भेस्त जाली. तिचो पती जुजे एक नितीवंत मनीस. तरी मरयेक आपाकीर हाडूंक ताका कुशीनातली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचना केली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता, मरयेक तुजी पतीन म्हण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका. कित्याक तिचे थंय गर्भ समाव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एका पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय. कित्याक तो आपल्या परचेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. जुजे न्हिदेंतलो उठतस सर्वेस्पराच्या दुतान फर्मायिल्ल्या प्रमाणे केलें. देवाची उतार हें. वखणी तुका क्रिस्ता.
दये करून बसात. आता दियाकोनाच्या दिक्षेची रीत आरंभ जाता. दियाकोनाची दिक्षा घेवंक आसच्या ह्या भावांक ते ह्या वर्गाक फावो म्हूण भोवमानादीक बाप स्टीवन डिसोजा, उडपी देशचे चान्सलर गवळी बापाक शिफारस करता. सर्वेस्पोर देवाच्या आनी सडवंदराच्या सुक्रिस्ताच्या आदारार पातयो गवळी बाप तांकां दियाकोनाचे दिक्षेक विंचून काडटा. ह्या वेळी आमी उबे रावन सुमयाक दिनवास ह्या गिताचो श्लोक गावन आमचो संतोश पासारया. उपरांत गवळी बाप प्रवचन दितले आनी दियाकोनाच्या दिक्षेच्या म्हत्वा विशीं विंचलेल्या उमेदवारींक तशेंच आमकांय शिकवण दितले. प्रधान सेवकाची संस्करणी घेवंक आसात ते मुखार सरात. भाऊ केविन डिसोजा, भाऊ स्टीवन डिसोजा, भाऊ शॉन सावियो अंद्रादे, भोवमानादीक बापा, ह्या आमच्या भावांक प्रधान सेवकाची संस्करणी दियात म्हूण पवित्र सभा मागता. प्रधान सेवकाच्या वर्गांत भितर सरोंक ते पावत असले म्हण तूं जाणाय. क्रिस्ती परजे लागीं विचार करतस आनी तांचे सालीची जबाबदारी आसल्यांचे मत घेतल्या उपरांत ते फावत असले म्हूण दिसून आयला. सर्वेस्परा देवाच्या आनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या आदारान प्रधान सेवकाच्या वर्गाक ह्या आमच्या भावांक आमी वेंचून काडटा. सर आमी उबे रावया. Somyatin wasuya doboro, somyatin wasuya doboro, somyatin wasuya doboro, moga parimita sokoro, somyatin wasuya doboro, somyatin wasuya doboro. Somyatin wasuya doboro, moga parimita sokoro. क्रिस्तते मोगाळ भावानो आनी भयण्यांनो, हे आमचे भाव तुमच्या कुटुंबांतले तुमचे सैरे वा इश्ट प्रधान सेवकाच्या वर्गांत आज भितर सरचे आसात. कितल्या वर्त्या मनियारपणांत ते पावचे आसात ते थोडो वेळ समजोवंक आमी प्रयत्न करया. दियेकोन वा प्रधान सेवक साल लोरेस आमकां सुमेस्तांक मोगासो, हर एकल्याक आमकां वळखीचो. प्रधान सेवक जावन आसता रोमाच्या पवित्र सभेच्या भांडाराचे ते मुखेलपण पवित्र सभेन ताका दिल्लें. प्रत्येक सावनो दुबळ्या धाकट्यांची साखरी करच्यांत, तांच्या गरजांक पावच्यांत ताचे प्रमुख मिसांव आटापून आसले. चक्रवर्ती वालेरियन रायान साल्वारेसाक आपोवन सांगलें की पवित्र सभेचें धन दिरवें आस्त बदेक भंडार आपणाक तुवें उपसून दिसय. लोरेस चक्रवर्ती लागीं 4 दिसांची रजा विचारता. फाटीं वेता, पवित्र सभेचें भंडार तो उक्तें करता
असलें धन देरवें पयशे दुबळ्या धाकट्यांक गरजेवंतांक तो वांडटा. राज बिदींनी तो समकता. तोंट्यांक, मोन्यांक, कुरड्यांक, गतदारणांतल्यांक, विधवेंक, अनाथांक सगळ्यांक तो एकठांय करून चक्रवर्ती मुखार हाडून येता आनी म्हणटा, राया, ही जावन आसा पवित्र सभेची आस्त, ही जावन आसात पवित्र सभेची भंडारां. चक्रवर्तीक कठीण राग येता आनी ताका मरणाची शिक्षा तो फर्मायता. लोरेस मार्तीरपणाचे मरण तो मरता आनी जिवंत क्रिस्ताक आपल्या जिनयेद्वारे रक्त साक्षी जावंक तो पावता. प्रधान सेवकांच्या ह्या संस्करणेच्या वेळा पवित्र आत्मो दितलो त्या गटायेन हे आमचे भाऊ आस्तावन पवित्र सभेचे सेवक जावंक पावतले. देवाच्या शब्दाच्या वेदीच्या आनी प्रितीमोगाच्या मनियारपणांत बिस्पाचे आनी तशेंच ताचे याजकी वर्गाचे ते आदारी जातले. वेदीचे मनियारी जावन ती देवाची बरी खबर सगळ्यांक परगडतले. याजकी थायाराय ते करतले आनी सुमयाची कूड आनी रगत भावार्थी लोकांक ते वांटतले. हाचे शिवाय प्रधान सेवक जावन तांकां लक्ती जाल्लीं हेरी सबार कामां तांणी पवित्र सभेंत करूंक आसात. अनभावार्थ्यांक तशें भावार्थ्यांक पवित्र शिकोवन दिवंक, जमतेनी मागण्याचे फुडारी जावंक, पवित्र स्नान दिवंक, लग्न संस्काराक साक्षी आसोवंक आनी तांचेर आशिर्वाद घालूंक, मरणाच्या तनीर आसल्ल्यांक पिडेस्तांक क्रिस्त प्रसाद वांटोवंक आनी मरणाच्या निकेपणाच्या रितीचे मुखेलपण चलोवंक, अशे विविध सेवा पवित्र सभेंत त्या परजेची तांणी करूंक जाय. धर्मदुतांत हांव सुरू जाल्लेल्या त्या संप्रदाया प्रमाणे सदांच वेदीक एकवटलेले जावन बिस्पाच्या आनी याजकी वर्गाच्या नांवान प्रितीमोगाचे मनियारपण आस्तावन तांणी चलोवंक जाय. देवाच्या आदारान तांणी हें सगळें काम अशें करचें सेवा घेवंक न्हय, बागार सेवा दिवंक आयलेल्या जेजूचे खरे शिस्सांवच्याक म्हणलें उगडास दवरूंक जाय. मोगाळ भावानो, प्रधान सेवकांच्या वर्गांत तुमी आज भितर सरतल्यात, तर सुमयान आपणें केलां तशेंच तुमी करचें म्हणून तुमकां ताणें एक वर्ती देख दिल्या. देखून मोगान काळजान तावन देवाची कुशी पाळून सुमयाची तशेंच ताच्या परजेची सेवा संतोशान तुमी करात. कोणाच्यानच दोगां धनयांची सेवा करूंक जायना. देखून सगळ्या तुमच्या काळजान, मोनान, आत्म्यान आनी सक्तेन सुमया तुमच्या देवाची सेवा करात आनी तशेंच ताच्या मिस्तीक कुडीचे सांदे जावन आसच्या ताच्या परजेच्या सेवेंत तुमची जिणी तुमी करचेयात. आदी मोगा धर्मदुतांनी प्रिती मोगाच्या मनियारपणाक विंचून काडलेल्या सारकें तुमी बऱ्या नांवाचे पवित्र आत्म्यान आनी ताच्या जानवान भरलेले
सेवक जावन सदांच जियोंक प्रयत्न करा. भावार्थांत तुमच्या जिविताची पाळा रोंबोवन आनी भावार्थाच्या बुन्यादीचेर तुमचें जिवीत बांदून हाडून क्रिस्ताच्या मनयाऱ्यांक आनी देवाच्या गुटाच्या कारभाऱ्यांक सोबता तशें देवा आनी मनशां मुखार कथावीन आनी निश्कळंक जिविताचे मनीस तुमी जायात. तुमी न्हय सुवार्थेची परगटणी आयकोंक मात्र जाय, पूण ताचे आस्तावन मनियारी जावंक जाय. तर सुवार्ता बसयता त्या बरवशान सदांच चिडकोन रावात. नितळ अंतस्करणांत भावार्थाचो गूट तुमी सांबाळात. देवाचें उतर दिसपडतें तुमी परगट करात. तें तुमच्या करण्यांनी जिणयेंत पाळून तुमी दाखयात. हे परी पवित्र आत्म्याच्या देण्यान जिवी जाल्ली क्रिस्ती परसा देवाक मानता तसली निर्मळ भेटोवणी जातली. आनी तुमी निमाण्या दिसा सुमयान मेळोंक वेतात तेन्ना ताच्या तोंडांतलें हें उतर आयकतल्यात. शाबास आनी बऱ्या आनी विस्वासी साकरा, ये आनी तुज्या धनयेच्या संतोशांत वांटो घे. तर प्रधान सेवक संचाक फुडें सरा. तुमची जबाबदारी समजून घेया. पवित्र आत्म्याच्या त्या सक्तेन आनी बळान घडसरले तुमी त्यास जेजूची आनी पवित्र सभेची प्रामाणीकपणी सेवा करात. जे बरें काम आज तुमी तुमचे थंय आराम करता तें तसो संपूर्णायक पावो. आमेन. आतां उमेदवारी बसवणी करूंक फुडें सरतात. गवळी बाप दियाकोनाची दिक्षा घेवंक आसात त्या उमेदवारींक सवालां करून तांणी घेवंक आसा ती जबाबदारी तांकां सारकें समजल्या म्हणलें खात्री करता. भोवमोगाच्या पुतानो, प्रधान सेवकाच्या वर्गांत भितर सरच्या आदीं कसलें मनियारपण तुमी घेवंक वेतात तें लोकां मुखार वळखून घेवची गरज आसा. म्हजे हात तुमचेर पाटयतलो तेन्ना तुमकां मेळटलो त्या पवित्र आत्म्या उदेशी पवित्र सभेचे सेवक संस्कारणी घेवची तुमकां खुशी आसा. याजकी वर्गाच्या आदाराक आनी क्रिस्ती परजेच्या आदावाक प्रधान सेवकाच्या वर्गाचे कायदे मोगान आनी काल्तिकायन पाळूंक तुमकां खुशी आसा. धर्मदूत सांगता त्या प्रमाणे निर्मळ अंतस्करणांत आनी भावार्थाचो गूट सांबाळून सुवार्था आनी पवित्र सभेच्या परंपरेच्या शिकोवणे प्रमाणे उतरांनी आनी करण्यांनी तो भावार्थ परगटची तुमकां खुशी आसा. तुमच्या जिविताच्या बेसाक सोबता तसल्या मागण्याचें मोन सांबाळूंक आनी वाडोवंक आनी तुमकां गेल्ल्या कायद्या प्रमाणे पवित्र सभे खातीर आनी आख्या संवसारा खातीर हर दिसा वेगवेगळ्या वरांक नेमलोलो प्रार्थनाचो सेवा धर्म विस्वासपणी पाळूंक तुमकां खुशी आसा. जेजूच्या कुडी रक्ताची सेवा तुमी वेदीचेर करतल्यात तर ताच्या देखी प्रमाणे तुमचें जिवीत सदांच मांडून हाडूंक तुमकां खुशी आसा.
प्रधान सेवकांनी तांचो वावर गवळी बापाच्या कुशा प्रमाणे विधेयपणान करूंक आसा. देखून आतां विसलेले सेवक आपल्या गवळ्याक आनी ताच्या जाग्यार येतल्या कालसो रावता म्हणून विधेयपणाची बसवणी करतात. म्हाका आनी म्हज्या जाग्यार येतल्यांक मान दितलोय आनी विधोय जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच देव संपूर्णायक पावों. म्हाका आनी म्हज्या जाग्यार येतल्यांक मान दितलोय आनी विधेय जातलोय म्हूण भास दिताय. हय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच देव संपूर्णायक पावों. म्हाका आनी म्हज्या जाग्यार येतल्यांक मान दितलोय आनी विधेय जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच देव संपूर्णायक पावों. दियेकोनाच्या दिक्षेक विंचलेल्या उमेदवारीक तांचें मणियारपण सोलून व्हरूंक देवाची कृपा आनी मजत गरज आसा. देखून आतां आमी संता भक्तांची लदीन गावन तांची मजत आमच्या भावांचेर मागया. संता भक्तांची लदीन गायतना दियेकोनीची दिक्षा घेवंक आसचे भाव आपल्या दिनपणा सुगर्त जावन वेदी मुखार सरपडतले. लदीन गायता आसतना आमी समेस्तनी उबी रावन दिमी घालची. सुरवेर गवळी बाप दियेकोनीची दिक्षा घेवंक आसच्या ह्या भावां पासून मागोवंक आनी संता भक्तीची मजत जोडूंक आमकां उलो दितले. उपरांत संता भक्तीची लदीन गावची. लदिनेच्या अकरेक गवळी बाप मागणें करतले. भावां भयणीनो, देवान आमच्या सर पुतबेदरा बापान ह्या आपल्या सेवकांक प्रधान सेवकांचें मनियारपण घेवंक बोळेपणान विंचून काडल्यात. तर कनवाळ्यान तांचेर आपलो आशिर्वाद घाल आनी आपली कृपा देवय म्हण त्याच बापा लागीं आमी प्रार्थया. दिंबी घालया.
भाग्यवंत लोरेसा भाग्यवंत perpetua आणि फेलिसिता भाग्यवंत आग्नेसा भाग्यवंत ग्रेगोरी भाग्यवंत आगुस्तीनी भाग्यवंत अतानासा भाग्यवंत बाजीला भाग्यवंत मोर्तिनी भाग्यवंत बेनेडिक्ता भाग्यवंत फ्रांसिस आणि दोमिंगो भाग्यवंत फ्रांसिस सावेरा भाग्यवंत सुआमरी वियानी भाग्यवंत सियोनाच्या कात्रीना भाग्यवंत तेरेसा भाग्यवंत तोमासा भाग्यवंत गोन्सालो गार्सिया भाग्यवंत जुआव ब्रिता भाग्यवंत सुसेबासा भाग्यवंत जुआव पाऊल दुसऱ्या भाग्यवंत सिस्टर अल्फोन्सा भाग्यवंत कोलकाताच्या तेरेसा भाग्यवंत खुर्साचे मोरी देवाच्या सोमे सांता भोगतानो
स्वर्गांच्या म्हणणाऱ्या तांच्या बेसान सांबाळ मोड. तुझे लागी मागता वायक आमकां. सर लोकांक बरोबर शांत आनी शांती लागी हाड मोड. तुझे लागी मागता वायक आमकां. आमकां तुजे सेवेन घट करानी सांबाळ मोड. तुझे लागी मागता वायक आमकां. या विंचलेल्या आशीर्वाद दी मोड. तुझे लागी मागता वायक आमकां. या विंचलेल्यांक आशीर्वाद दी आनी पवित्र कर मोड. तुझे लागी मागता वायक आमकां. या विंचलेल्यांक आशीर्वाद दी पवित्र कर आनी अभिषेक्त कर मोड. तुझे लागी मागता वायक आमकां. जेजू जिव्या देवाच्या पोता. तुझे लागी मागता वायक आमकां. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्वेस्परा देवा, आमची मागणी कनवळ्यान आयकोन घे. आमच्या मनियारपणाचे आकरणेक तुज्या बळेपणाचो आधार पावोसो कर. तुजें पवित्र मनियारपण पाळूंक भेटोवचें म्हूण आमकां दिसलां. तांकां तुज्या आशिर्वादान पवित्र कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया मरेपात. उबी रावात. धर्मदुतांनी विंचलेल्या पवित्र सभेच्या सेवकांच्या तकलेर हात दवरून मागोवंक तांचेर आनी तांच्या वावराचेर पवित्रत्वेची मजत मागली. आतां गवळी बाप विंचल्ल्या ह्या सेवकांचेर हात दवरून मौनपणी तांचेर पवित्रत्वेची देणी आनी कृपा लाभो म्हूण मागता आनी प्रधान सेवकाच्या वर्गान तांकां भागीदार करता. ह्या वेळार पवित्र आत्म्याचें गीत गावचें. आतां गवळी बाप विंचलेल्याचेर दियापनाच्या संस्करणाचे मागणे म्हणटले. आमी आतां समेस्त उबे रावन संस्करणाच्या मागण्यांत भक्तीपणी वांटो घेवया. विंचलेल्या भावांनी दिंडी घालची. सर्व पदवेदरा देवा,
तूं आमकां पाव. तुजे तावन सर्व मान उपसता आनी एका एकल्याक वर्ग आनी जबाबदारीतून वांटून दिताय. तूं बदलनाय पूण सक्कड बदलून निवारताय. जेजू क्रिस्त तुजो शब्द, तुजी सक्ती आनी जानवाय ह्या तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं ससनाक तावन तुवें सक्कड जानवायन मांडून दवरला आनी त्या काळाक पावतीन देणी तूं वांडताय. तुजे पवित्र सभा म्हणजे तुज्या पुताची गुडार्थ कूड सर्गींच्या तरातराच्या देण्यांनी तूं निटयताय आनी आपणा मदें जोडलेल्या वेगवेगळ्या संद्यांनी ती घडोवन हाडताय आनी विचित्र एकवटान तिका बांदून हाडून तुजें मंदीर जावंक ती वाडयताय आनी विस्तारायताय. तुजो मान राखोवंक आनी तुजी भक्ती वाडोवंक पवित्र सभेन तुज्या मनियऱ्यांचे वर्ग तुवें घडोवन दवरल्यात. पवित्र स्नानाचे मनियारपण पाळूंक तुवें लेवीच्या पुतांक सुरवातेक पवित्र आत्मेच्या सजवणेन तुज्या पुताच्या धर्मदुतांनी आपलो वेळ अदीक मागण्याक आनी देवाचे उतर परगटच्या कामाक लावंक आपणाक मेळ्ळे म्हूण आपल्या आदाराक बऱ्या सालीचे 7 मनीस विंचून काडले आनी मागणें करून आनी तांचेर हात दवरून जेवणाची सेवा त्या विंचलेल्या मनशांच्या अधीन केली. तेच परी आतां सर्वेस्परा तुका उलो मारून ह्या तुज्या सेवकांक तुज्या पवित्र वेदीची सेवा करूंक प्रधान सेवकाच्या मनियारपणाक आमी अर्पिता. तर तांचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल. सर्वेस्परा पवित्र आत्मो तांचेर पाटय. ताचे वरवीं आपल्या मनियारपणाचें काम ताणें विस्वासीपणान पाळूंक तुज्या 7 देण्यांच्या कृपेची घटाय तांकां लाबो. तांचे सवें सगळे सुगून आसो. दंगेपण नासलेलो मोग, पिडेवंतांचो आनी गरिबांचो हुस्को, कायद्यान चलयल्लो अधिकार, निरापराधी जिविताचें निर्मळपण आनी आत्मीक शिस्त, आपल्या निर्मळपणाच्या देखीन क्रिस्ती परजेक आपल्या फाटल्यान ओडून व्हरच्याक तांच्याच जिवितान तुज्या आज्ञांचो परजळ पांको. बऱ्या अंतस्करणाची साक्षी दिवन क्रिस्ता सवें तीर आनी घट ते सदांच उरो. हेरांक आपल्या सेवेक लावंक न्हय पूण आपुणूच दुसऱ्यांची सेवा करूंक आयिल्ल्या तुज्या पुताची ह्या संवसारांत देख घेवन ताचे बराबर ते सर्गार राज चलोवंक पावो. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. आतां वेंचलेल्या प्रधान सेवकाच्या रिती प्रमाणे ह्या आमच्या भावांक प्रधान सेवकाची मुस्तायकी नेसयतात. आमी सर्वांनी बसचें. काम सुवार्ता परगट करचें. प्रधान सेवकांक बरी खबर परगट करची जबाबदारी आसा म्हणल्यार सुगुर्त जावन आतां गवळी बाप तांच्या हातांत सुवार्थेचें पुस्तक दिता आनी तांणी सुवार्ता परगट करूंक उलो दिता.
क्रिस्ताची सुवार्थ घे तिचो परगटणार तूं आतां जालाय तर तूं वाचताय तें बावडतान मानून घे बावडतान सतमंताय तें दुसऱ्यांक शिकय आनी शिकयताय तें तुज्या जिवितांत पाळून दाखय. क्रिस्ताची सुवार्थ घे तिचो परगटणार तूं आतां जालाय तर तूं वाचताय तें बावडतान मानून घे बावडतान सतमंताय तें दुसऱ्यांक शिकय आनी शिकयताय तें तुज्या जिवितांत पाळून दाखय. क्रिस्ताची सुवार्थ घे तिचो परगटणार तूं आतां जालाय तर तूं वाचताय तें बावडतान मानून घे बावडतान सतमंताय तें दुसऱ्यांक शिकय आनी शिकयताय तें तुज्या जिवितांत पाळून दाखय. आतां गवळी बाप एकवट असो आनी मोगा सुगुर्त जावन नव्या दियेकोनांक शांती दिता. ह्या वेळार आमी गीत गावचें. शांती दिवन धाडटाय ह्या संवसारांत म्हाका संदेश तुजो पासारूंक करपा दी तूं म्हाका. शांती दिवन धाडटाय ह्या संवसारांत म्हाका संदेश तुजो पासारूंक करपा दी तूं म्हाका. शांती दिवन धाडटाय ह्या संवसारांत म्हाका संदेश तुजो पासारूंक करपा दी तूं म्हाका. पवित्र मिसाचें बलिदान मन धरून व्हरतल्या ह्या वेळार बेठवणेचें गीत गावचें. काणिको हाडलेल्यांनी काणिकेच्या पुरुशवांक मेळचें. उबी रावया. बावडताची उसारणी आतां आमी करची. सतमंतान देवाक सर पदवेदरा बापाक सर्गांनी विचार असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्याक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे सुबोलो ओंकार मरियेंतान जल्मलो पोंस पिलाताक सोंसले ताका क्रुसार चडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांक तो परतून जिवन जालो सर्गार चडलो सर पदवेदरा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंयतान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांचे बोगसाणे कुडीचें जिवंतपण ससनाचें जिवीत. आमेन. Pita Kali
आयच्यान तुजी मोगान तुझ्या ते वरदन्यान सगळे जावं दी तुझे मोठ्या वायनाचो वेळ वावरपीता काळीज मोजे तुवें म्हाका दिल्ले निर्वेकर आयच्यान तुजे मोठ्या वायनाचो वेळ वावरपीता काळीज मोजे तुवें म्हाका दिल्ले निर्वेकर आयच्यान तुजे म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या आनंदाचे बलिदान आपल्या मनात आनी महिमे आमच्या एकट्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. जेसूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, भाग्यवंत हांव कुंवार मरयेक जल्मलो त्या तुज्या पुताची भाग्यवंत जुजेन विस्वासीपणान सेवा केली. मानान तसो उगडास काडून हें निर्मळ बलिदान आमी तुका ओपून दिता आनी ती आमच्या भक्तीची आनी विस्वासी सेवेची कुणा जावं म्हूण कालतेपणी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांते आमी तुका दिन वासूंक पावो. वो कायदो आनी तिसो आनी आमच्या पायद्यासो भाग्यवान जुजेच्या परबे दिसा आमी तुजी स्तुती करता, तुका वाखणता आनी तुजी किर्ती परगडता. ह्या नितीवन मनशाक तुवें हांव कुंवार मायेचो पती केलोय आनी ह्या विस्वासी आनी शान्या साकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्या सपुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताक बापाय परी सांबाळच्या तुवें ताका विंचलोय. देखून देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदाळबारां संगतीन तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. तुझ्या वैभवा, ओ सगळे
बापा करस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा, कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदेंतेतान अस्तम ते पर्यंत तुका निर्मळ भेटोवणी करच्याक एक काशा परसा तूं समयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता, तुका भेटोवच्याक हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत संवच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावर्तसो गुट परगटूया. बापा आमचे सुरवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टां मरणासो, ताच्या अनंतरीत पुनर्जिवनपणासो आनी सर्गार चडण्यासो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळसान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलियेन आपल्या मोरणान आमकां तुजी इश्टाक जोडल्या, तीच बलियातान तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बरे आनी जेजू सवे कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत आमकार मरयेच्या, तुज्या भाग्यवंत धमदुतांच्या आनी वैभवी रक्षकांच्या, भाग्यवंत जुजेच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विंचून काडलेल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा लियो आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पवित्र सभेचे समेस्त गोवळ्या आनी मर्यादां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाट सुरी तुज्या पवित्र सभेक भावार्थान
आनी प्रतिमोगान तेर कर. तुझे उजीर तू एकठांय केल्ल्या या तुझ्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावां भयणींक आनी तुजे इश्टागातीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मायपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासणाक दादोश जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं ताचे उद्देशीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तो संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावोया. आमच्या बापा सगीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां ये, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां भोगोव आनी आमकां ताळ्ळे पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बाब आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमयान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूट कर. देवा
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपोवन मेळिल्ली आमी निसायकी सुभागी.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा कनवळ्या बापा, भाग्यवान जुजेच्या परबे दिसा तुवें आमकां हांगासर एकवटायलाय आनी जिविताच्या उंड्यान पसून घट केलाय. ह्या तुज्या कुटुंबाक सदांच राख आनी सांबाळ आनी सगळ्या कुटुंबाच्या वडिलांनी भाग्यवान जुजेची देख घेवन आपली जबाबदारी विस्वासपणी पाडूंक तुज्या कृपेचो आदार तांकां दी. क्रिस्त आमच्या सुमया मारिपात. मोगाच्या गोळेक बापानो, तशेंच उडपी DSCच्या नियोजीत गोळेक बापानो, चान्सलर बापानो, याजाक भावानो, मिलार कॅथेड्रलाच्या रेक्टर बापानो, विगार बारानो आनी आज दियोकोनाची दिक्षा घेतिल्ल्या दियोकोन केविन डिसोजा, शॉन अंद्रादे आनी स्टीवन डिसोजा आनी हांगासर आयिल्ल्या तांच्या कुटुंबाच्यांनो आनी तुमी म्हज्या मोगाच्या भाऊ भयणीनो, पयल्यान पयलें आज दियोकोनाची दिक्षा घेतिल्ल्या दियोकोन केविन डिसोजा, शॉन अंद्रादे आनी स्टीवन डिसोजाक आमची पिरगस स्टेला मारीस पिरगस कुटुंबाच्या तर्फेन अभिनंदन पाठयता आनी तुमच्या मुखल्या गोळेक वावराक बरें मागता. सांगातास तुमच्या माय पप्पाक सैऱ्या धैर्यांक अभिनंदन पाठयता. एक आवय बापायचो वर्तो संतोश जावन आसा, तांच्या पुतान याजाक जावचें, तांकां आल्तारीचेर पळोवचें वा दुवेन रिलिजियस जावचें. देवान तुमकां हें भाग फावो केलां, ताका जावं अर्गां आनी होगळाप. आमच्या स्टेला मारीस पिरगजेंत दियोकोनाची वर्द दवरलेली आमच्या पिरगजितें आमच्या मोगाच्या गोवळीक बापांक आसचो गौरव आनी अभिमान जावन आसा. मोगाच्या आमच्या पिरगजितें तुमकां आसच्या गौरवाक आनी अभिमानाक आमी तुमकां आभारी जावन आसा. आमच्या पिरगस कुटुंबाच्या नांवी हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या सांगात आसात आमच्या DSCचे मुखले नियोजीत गोगळीक बाप दोतोर लेस्ली क्लिफर्ड सोज.
व्हडा मोगान हांगासर तुमी आयल्यात. तुमकांय आमच्या पिर्गस कुटुंबाच्या नांवी हांव देव बरें करतों म्हणटा. मिलार कथेद्रलाचे रेक्टर बापानो, चान्सेलर बापानो, वाराड्याच्या विगारवार बापानो आनी म्हज्या मोगाच्या याजक भावानो, धर्म भयणेनो, तुमच्या हाजीरपणाकी आमच्या पिर्गस कुटुंबाच्या नांवान हांव देव बरें करूं म्हणटा. सांजुजेची सेमिनरी जे पोतावन आयल्यात प्राध्यापक जनशील आल्वा आनी बाप नवीन आज तांच्या सेमिनरीचें फेस्त जाल्यारय हांगासर तुमी आयल्यात. तुमकां आमच्या पिर्गस कुटुंबाच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दियोकोनाच्या वर्दीची लितुर्जी वेवस्थीत तरान चलोवन वेल्या मानदीक बाप विल्सन सोज तुमकांय आमच्या पिर्गस कुटुंबाच्या नांवी देव बरें करूं. मोगाच्यानो, आमची ल्हानशी पिर्गस हांगासर 104 कुटुंबां मात्र आसात. पूण हांगासर जायतें बरें मोन आसा, एकवट आसा, माया मोग आसा. पिर्गसीच्या हर एक कार्यांनी आमी एकवटान हाताक हात दिवन वावुरता. आयचें हें कार्य वेवस्थीत तरान जावंक आमच्या पिर्गसगारांनी जायतो वावर केला. हांव कोणाचेंय नांव काडिनासतना सर आमच्या पिर्गसगारांक देव बरें करूं म्हणटा. भावां भयणीनो, प्रधान सेवकांचे नांवी, तांच्या कुटुंबाचे नांवी आनी प्रत्येक सावन DACच्या नांवी हांव पिर्गस याजक मनादीक दोतोर बॅप्टिस्ट मेनेझस हांचो मनापुर्वकी उपकार बावुरता. हांगासर ह्या पिर्गेचेंत ही दियोकोनाची व्हड करूंक विचारल्या वेळार कुशे मनान ते ओप्पोल्यात मात्र न्ही, संपूर्ण सहकार दिवन ही सगळी भक्तीक कार्ये आपुरबायन जावचे बरी मुखेलपण तांणी घेतलां. ह्या संदर्भार तांचो मनापुरक उपकार बावुरता आनी तेच वेलंक आनी मायाची मजत आनी ससाय तांचेर हांव मागता. तशेंच कालमाडे पिर्गसकारांचोय हांव उपकार बावुरता. DACची जायतीं कार्यां हांगासर जातात, पूण हर एक पोवटी ती सर्व संगता मेळोन तांच्याच पिर्गजेचो वा कुटुंबाचो संभ्रम म्हणले बरी तातूंत वांटेली जावन हीं कार्यां तीं मोगान चलोवन व्हरतात. आनी त्या देखून तांचोय हांव उपकार बावुरता. देवाची विस्नार आशिर्वादा तांचेर हांव मागता. दया करून उबी रावया. निमाणे आशिर्वाद घेवच्याक हात जोन तकली बगावन रावचे. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. आपल्या पवित्र सभेन मनशांची सेवा करूंक आपयलेलो देव सगळ्यां सोवें आनी अदीक करून दुखवलेल्या आनी दुबळ्या संगी तुमकां व्हड उर्बा दिव. क्रिस्ताची सुवार्ता परगटूंक तुमकां मनियारपण दिलां. तो आपल्या उतरा प्रमाणे जियो आनी ताचे खरे आनी उर्बेवंत साक्ष जावंक तुमकां आदार दिव. आनी आपल्या गुटाचे वांटपी तुमकां केल्यात. तो आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताचे पाटलावदार आनी संवसारांत एकवटाचे आनी शांतीचे मनियारी जावं तुमकां आदार दिव. सर्पोद्भेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. सर्व याजकांनी ओडलायला.
म्हूण तुमकां हांव मागतां. तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. हेब्रेयकारां बरयल्लें पत्र अध्याय 10 वाक्य 9. ह्या देई खाल आयच्या दिसा वेलांकणी मायेच्या पूण शेतान स्टेल्ला मारीस फिरगजेंत उडुपी दिएसीच्या अपोस्तलीक आडळतेदार अधिक मानादी दोतोर जेराल्ड आयझाक लोबो हांचे तावन नव्यान उडुपी दिएसो गवळी जावन विंचोन आयिल्ल्या नियोजीत गवळी बाब मोन्सिन्योर दोतोर लेस्ली सिसोज हांच्या हाजीरपणा काल दियकोनाची दिक्षा घेवन उडुपी दिएसीचे खातीर आपले मिसांव जिणे समर्पीत करच्याक ते एक दियकोनो आमकां देवान सौम्या जेजू क्रिस्तच्या नांवान फावो केल्यात. दियकोनो स्टीफन सोज निरपळ्ळी फिरगस मंगळूर दिएसेस, दियकोनो केविन सोज पाडुकोन फिरगस आनी दियकोनो शॉन सावियो अंद्रादे केम्मान फिरगस. आमकां सर्वांक आज वर्तो संभ्रम. आतां ह्या संभ्रमीक कार्याक तुमकां सर्वांक मोगाचो मानाचो गनाचो आनी मायपाचो येवकार मागता. ह्या वक्ता एक गीत म्हाका उडास येता. जिणेच्या सर्दिसांनी सौम्याच्या त्या मेटांनी समकोतलो हांव गायनांनी. हे क्लेरीकपणाच्या जिणेची पयले मेटां काडचे दियकोन तांची मुखली जिणी गितां गायनांनी भरलेली जावं म्हणून आशेव्या. आमचे दियकोन तांचे आवय बापूय उडुपी दिएसो अपोस्तलीक आडळतेदार अधिक मानादी दोतोर जेराल्ड आयझाक लोबो नव्या नियोजीत गवळी बाप मोन्सिन्योर दोतोर लेस्ली सिसोज सांगातास मानाच्या व्यक्ती बाब चार्ल्स मिनेज आनी बॅप्टिस्ट मिनेज संगी ह्या संभ्रमाच्या वेदीक हांगा फुडें आसात. तांकां वेदीक हांव स्वागत करतां. गळाई करनासतना मानाच्या सैऱ्यांनी नव्या दियकोनांनी प्रसूत गवळी बाप आनी नियोजीत गवळी बाप तुमी वेदी सोबोवची. हस्त्या मुखामळान थाळ्यांच्या शिवरान संगीता सवें तांकां वेदीक स्वागत करया. तुमची पावलां काडूंक उलो दिता. देव बरें करूं. सर्वांनी बसका घेवची. दीस हो संतोषाचो धन्या देवाक अर्गां पाठोवचो. दीस हो संभ्रमाचो थाळयो पेटोवन नव्या दियकोनांक उल्हासोवचो. आयच्या ह्या बागी सुवाळ्यार दियकोनांक उल्हासोवंक हजर जाल्ल्या तुमकां सर्वांक स्वागत करच्या फुडें येतात कालमाडी वेलांकणी माय पूण शेताचे रेक्टर मानादीक बाब बॅप्टिस्ट मिनेज. मोगाच्या गवळीक बापानो, नियोजीत गवळीक बापानो, कल्याणपूर कॅथेड्रलाच्या रेक्टर बापानो, चान्सेलर बापानो, आज दियकोनाची दिक्षा घेतलेल्या दियकोन केविन डिसोजा, शॉन अंद्रादे आनी स्टीवन डिसोजा, म्हज्या मोगाच्या याजाक भावानो, धर्म भयणीनो आनी तुमी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां स्टेल्ला मारीस फिरगजीक
तशेंच वेलंकनी सायबिणीच्या पुणशताक आनी नव्या दियोकोनाक उल्हासूंच्या ह्या मोठ्या वेदी कार्याक स्वागत करूंक हांव तुमच्या मुखार उबो आसा. ताचे पयलें ह्या पूण तळा विशयांत इल्लीशी माहेत हांव तुमकां सांगतां. हांगासर ह्या पूण तळाचेर 2 थळां आसात. पयलें जावन आसा स्टेला मारिस पिर्गस आनी वेलंकनी सायबिणीचें हें पूण शेत. आमचें ल्हानशी पिर्गस हांवें तुमकां सांगलें आनी हांगासर 104 कुटुंबां मात्र आसात. हांगासर मस्तो बरें मोन आसा. आमच्या मदें मस्तो एकवट आसा. खंयचेंय काम करता आसतना आमी पिर्गसगारां हाताक हात दिवन सकड वावर वेवस्थीत तरान आमी करता. ही जावन आसा आमची पिर्गस. दुसरें ह्या सुवातेचेर उडपी दियेसीचें वेलंकनी सायबिणीचें पूण शेत आसा. हांगासर पयस पयस जावन वेलंकनी सायबिणीचीं भक्तिकां तांचे विणवणी घेवन तांची मागणी घेवन तांच्या काळजाचे अत्रेक घेवन हांगासर येतात. मागलो उपकार मेळिल्ल्या वेळार आमी मागिल्लें मेळ्ळें म्हणून सांगूंकी उपकार आठोवंक पाटी येतात. थोडे फावटी भुरग्यांचें देणें नातिल्लीं हांगासर मागून तांकां जल्मल्ल्या भुरग्यांक घेवन मोरये मायक समर्पण दिवंक येतात. हर एक शनिवारा दीस हांगासर 9 वरां तावन 2 वर पर्यंत रेतीर आसा. रेतीरेक आयिल्ल्या सोमेस्तांक 2 वरां जेवणाची वेवस्थाय आसा. दुसरे कॅरिझमॅटीक याजक हांगासर येवन ही रेतीर सोलोन व्हरतात आनी रेतीरेच्या वेळार तेर्साचें भक्तीपण, अर्गां आनी होगळाप, देवाच्या उतरां सोनियाळ, पवित्र साक्रामेंताचें आराधन, विनवणेचें मागणें, पवित्र मिसाचें बलिदान, वेलंकनी सायबिणीचें नोवेन आनी तेलावणी आसा. हांगासर रेतीरेक आयिल्ल्यांक सुटावें कुमसार जावंक आनी आत्मीक समालोचनाकी अवकाश आसा. तुमकां ह्या भक्ती कार्याक मोगाचें आपोवणें दितां. ह्या शनिवारा रेतीर सोलोन व्हरोंक मानदीक बाप लियो प्रवीण डिसोजा, वत्तू सहाय्यक विगाद, दुखी सायबिणीची पिर्गस उडपी. मोगाच्यानो आतां स्वागताचीं 2 उतरां उलयतां. पयलें आमच्या मोगाच्या गवळीक बापांक तशेंच आमच्या दियेसीच्या नियोजीत गवळीक बापांक, नव्या दियोकोनाक एकाच उतरान आमच्या पिर्गस कुटुंबाच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटां. आमच्या सवय आसात मिलार कॅथेड्रलचे रेक्टर बाप, चान्सलर बाप, वाराडाचे विगार वार आनी तांकांय आमच्या पिर्गस कुटुंबाच्या नांवी हांव स्वागत मागतां. आनी तुमकां म्हज्या मोगाच्या याजक भावानो, धर्म भयणेनो, आज सांजुजेचें फेस्त तुमच्या पिर्गजें सभा राटवळी आसा जावयेत ते सगळे कुशीक दवरून व्हड संख्यान हांगासर तुमी आयल्यात आनी तुमकांय हांव आमच्या पिर्गस कुटुंबाच्या नांवी स्वागत मागतां. आज दियोकोनाची दिक्षा घेतिल्ल्या दियोकोन केविन डिसोजा, शॉन अंद्रादे आनी स्टीवन डिसोजा तुमकांय अभिनंदन पाठयतां. आनी हे आमच्या तेगा दियोकोनाच्या कुटुंबाची पयस जावन पडुकोणे जावन नीटपळ्ळी जावन आनी केम्मण जावन हांगासर आयल्यात. मोगाच्या आवय बापायनो, सैर दैरानो, हांवें तुमकां मिसा वेळार सांगलें एक आवय बापायचो संतोश जावन आसा तांच्या पुतान पाद्राप जावचें, आल्तारीचेर तांकां पळोवचें, ताणें मीस सांगचें पळोवचें, सरमांव सांगचें आयकोवचें, हो जावन आसा एक आवय बापायचो व्हडलो संतोश. आतां की व्हडलो संतोश दुसरो ना. आज देवान तुमकां हें भाग फावो केलां. देवाक जावं अर्ग आनी होगळाप पयस जावन हांगासर तुमी आयल्यांत. मोगाच्यानो आमच्या पिर्गस कुटुंबाच्या नांवी तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्यांक आमच्या पिर्गसकारांक आनी उरल्या सगळ्यांक एकाच उतरान हांव स्वागत म्हणटा आनी म्हजी स्वागताचीं 2 उतरां हांव वाकेर करतां. देव बरें करूं. सर्वांक येवकार मागल्ल्या आनी आयच्या दियोकोनाची दिक्षा
चे कार्य मांडून हाडूंक उल्हासाच्या कार्याक ही सुवात दिल्ल्या पूण शेताचे मग रेक्टार हे केवळ ही दिक्षा मात न्ही कसली बरी कार्यक्रम आसा तर जाल्यार पयलो जागो आमकां मेळचो कलमाडी खंयच्याय आयोगाचे कार्यक्रम आसा तर जाल्यार पयलो मेळचो जागो कलमाडी आनी हें उदार मन आमी वळखून घेता सदां रुणी उसारता आनी तुमकांय तुमच्या घरा हांगासर ह्या कार्याक स्वागत म्हणटा चरको भुरगो जाल्यार लाडू वांटतात चेडू भुरगें जाल्यार जिलेबी दितात क्लासीन कांय पास जालो जाल्यार चॉकलेटां दितात गोडसाण आनी संतोशाक लागशिल्लो संबंद आसा कित्याक मनीस आपल्या संतोशाचो घडयो गोड शेवांच्या मुखांत्र एकामेकां वांटून घेता आईच्या ह्या वर्त्या संतोशाच्या दिसा हांव उलो दितां दियोकनांनी फुडें वेदी सकयल वेचें आनी आपल्या आवय बापाय सांगता मुखार सरोवन ती भोव अपुरबायेन मांडून दवरली सोबीत केक कातरून आपलो संतोषो वांटून घेवचो आवय बापायनी आमच्या नव्या दियोकनांक सांगात दिवचो केक कटून जाली तर दियाकोनानो घेयात ती केक खावयात संतोषान तुमच्या आवय बापायक जाल्यात म्हणून तुमी सोम्याच्या मिसावांत एक वावरा सोम्या शेतांत जावन दैरादीक सर्वांनी मागता जायात म्हणून तुमी आनी एक क्रिस्त तशेंच आवय बापायनी तुमच्या मोगाच्या पुताक पवित्र सभेक समर्पण दिल्ल्या ह्या उडासाक तांकां केक वांटून दिवची घेयात दियोकनांनी वेदी वयर समकोवचें सबस्टिट्यूट फॉर एक्सपिरियन्स ह्या संवसारांत हर एका मनशाचो अनुभव वेगवेगळो आमची रूस अभिरूस वेगवेगळी आज 12 वर्सां ह्या जागी जिणी जियेल्ल्या ह्या जागी जिविताचो ग्रेस्त अनुभव आसच्या एका मानाच्या व्यक्तीक वेंचून काडला बरें मागच्याक ह्या जगाच्या हाताखाल हे तेगी दियाकोनांनी मिसावांत वावुरल्यात तांकां सांगत दिला अशें ते गायकी नांवान आनी करनेन ते वळखतात खुशाली मनोभावाचे सर्वांग मोगाचे लोकां मोगाळ ह्या जाग मानादीक बाप चार्ल्स मिनेज प्रस्तुत उडपी फिरगजेचे विगार हांकां उलो दिता क्रिस्ताच्या शेतांत नेंतुली मेटां कडच्या दियोकोनांची वळख करून सबूत मागच्याक ओवर टू फादर चार्ल्स समेस्तांक नमस्कार वेदर आसल्या गोळी बापानो नियोजित गोळी बापानो तेगे दियोकोनानो आनी सर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तेगा दियोकोनांक बरें मागोवंक हांगा सुलभ आसा दियोकोनांची ओर्द कशी आसता म्हणून म्हाकाच म्हजो उगडास नासलो आज पळयतना कळ्ळें म्हजी दियोकोनाची ओर्द अशीच जाली आसतली म्हणून म्हाका ओर्द मेळ्ळो दीस एक करेक्ट उडासना आनी तो ओर्द जे दिसा वचून हांवें पळयचें पडलें हर एका मनशा जिवितांत देव विविध आपुणांनी भरता आनी तांकां आपल्या सेवेक आपयता ते याजक जावंक पुरो रिलिजियस जावंक पुरो लग्न संस्कार जावंक पुरो एकसुरिजिनी जावंक पुरो हर एका रितीन मनशान देवाक वळखूंक जाय आनी देवान ताका दिल्लें मिसांव पूर्ण करीचें म्हणून देवाची खुशी आनी हाका सय घालून ह्या तेगा आमच्या भावांनी देवाच्या आपोवण्या पाळो दिल्ल्या वरवीं आज ह्या स्थितीक येवन पावल्यात ह्या संदर्भार तांचे ते आमी सगळीं संतोश पावता आनी देव तांकां तांणी घेतलें मिसांव मुखारून व्हरूंक हर रितीन सांबाळून व्हरूं दी म्हणून
आमचें मागणें भलायकी मागचीं उतरां मोटव्यान मूख दिता कित्याक म्हळ्यार म्हाका भूक लागल्या आनी तुमकांय भूक लागल्या. येस, मोटव्यान वळख करून कशी व्हरता. पयलो आसा आमचे मदें मलगडो शॉन सावियो अंद्रादे. मलगडो म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार ओके, देवादीन रोनाल्ड अँटनी अंद्रादे आनी मॅक्सी जासिंता अंद्रादेचो पूत जावन ऑगस्टाच्या 20 तारखेर 1989 जल्मो केम्माण फिरगेजाच्या ल्हानफुल स्तेरेज ल्हानफुल ह्या फिरगेजेंत नित्यादर वाड्यांत वाडून व्हड जाल्लो. आपले पयलें शिकप पयली ते 10वी पर्यंत मिलाग्रेस इंग्लीश मिडियम इस्कॉलांत कल्याणपूर, PUC सेंट अलोयशियस कॉलेज मँगलोरू, BBM मिलाग्रेस कॉलेज कल्याणपूर आनी MSW मिलाग्रेस कॉलेज कल्याणपूर हांगा शिकून एक वर्सभर युनिसेफ विमेन अँड चायल्ड वेलफेअर गव्हर्मेंट ऑफ कर्नाटक हांगासर ताणें वावर केला. ताजे उपरांत कोलकाता ABCD म्हळ्यार एसोसिएशन ऑफ बेंगॉल कोलॅबोरेटर्स फॉर डेव्हलपमेंट हांगासर 4 वर्सां ताणें वावर केला. मिलाग्रेस कॉलेजीन कल्याणपुरांत 6 म्हयने आपलो वावर भेटयला. आनी हेजे उपरांत तो 2018 सेमिनरी भरती जालो. फिलॉसॉफी थियोलॉजी शिकून आपणाचें शिकप संपोवन आज देवाचे सेवेक तयार जाला. ताका एक व्हडली भयण आसा शरोल रॉक्सी रेगो आसा न्ही, व्हडली बरें पटल्या. आनी ती देमेतर रेगो हाचे कडेन लग्न जावन दोगां भुरग्यां सांगता डेनियल आनी सॅम्युएल हांकां सांगता BJ वस्तीकरण आसा. ब्रदर डिकन शॉन हाणें आपली आयताराची सेवा प्रत्येक तरान आत्तुरांत, हिरगानांत, उडुपेंत आनी प्रस्तुत पांगळा करून आसा आनी आपलो वावर भेटोवन आसा. ही ताची मोठी परिचय. दुसरो आसा स्टीवन डिसोजा. ओके, निटपळे गांवांत देवादीन बाल्तदार डिसोजा आनी स्टेला डिसोजाचो पूत जावन जून 22, 1997 जल्मल्लो. आनी ताका एक व्हडलो भाव आसा फादर मेल्विन डिसोजा, असिस्टंट एट परमनूर पॅरिश मँगलोर आनी कोडियाल सेंट जोसेफ सेमिनरींत विजिटींग प्रोफेसर जावन फिलॉसॉफीन वावर दिता. मँगलोर DSSO याजक जावन ताचें वावर भेटोवन आसा. दुसरो आसा स्टीवन. तशेंच तिसरो आसा नवीन डिसोजा, नॅनो सायन्स आनी इंजिनियरिंगान प्रोजेक्ट ऑफिसर जावन इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स बँगलोर हांगासर वावर भेटयता. ते दोगी हांगासर आसा. येस, आय कॅन. देव बरें. सान फ्रांसावर वाड्यांत होली रोजरी चर्च निटपळ्ळी हांगासर जल्मल्लो हो आपले पयली ते 10वी शिकप सजनर्का इस्कॉलांत करून PUC रोजरी PU कॉलेज पदुवा, BSW सेंट फिलोमिना कॉलेज पुत्तूरू हांगा शिकून 2013 सेमिनरीक भरती जालो. 10वी जाल्ल्या उपरांत मेजर सेमिनरीक 2018 जून 10 तारखेक भरती जालो. आपली रिजन्सी बांदूर केली ताणें आनी संडे मिनिस्ट्री काणाजार, उडुपी, आत्तूर आनी उद्यावरांत करून आसा आनी बिस्पाच्या घराची आपलो वावर भेटोवन आसा. ही मोठी परिचय स्टीवन डिसोजाची. तिसरो आसा केविन डिसोजा. 4 मिशात. क्लॉडिस डिसोजा आनी झिटा डिसोजा पूत जावन जानेवारीच्या 17 तारखेर 1995 जल्म घेतलो. आनी कोसाचो वाडो सेंट अँटनी चर्च पडुकोणे हांगासर ताजी माय फिरगेज. ताका तेका जाणा भुरगीं व्हडलीं आसा लविटा डिसोजा, रोडॉल्फ मेंडोन्साडे काजर जावन 2 भुरग्यां सांगाता मस्कत ओमान वावर करून आसता. लायरा आनी आनोरा हांव चिंता लविटा हांगासर आसा. येस, फाटल्यान बरें स्मायल. येस, थँक्यू. तशेंच आनी भाव आसा क्लिंटन डिसोजा जेणे येस हांगासर आसा. प्रितीन करवालो कडेन लग्न जावन मस्कतान थंय वावर करून आसा. थँक्यू. केविनान पयली तावन 10वी पर्यंत प्लस PUC शिकप पडुकोण्यान केलें. BCOMांत सेंट फिलोमिना कॉलेज पुत्तूरू. ताजे उपरांत सेमिनरीक जॉयन जालो.
मेजर सेमिनरी जून 2018 जॉइन जाल्या उपरांत ते शिकप संपवन रिजन्सी ताणें दिव्यादामा मायनर सेमिनरी मूड बेळ्ळे हांगासर केली. संडे मिनिस्ट्री उडपी तोट्टाम इरगान आनी आतां प्रस्तुत मूड बेळ्ळे करून आसा. ही ताची मोठी परिचय. ते काय की बरें मागोवंक म्हाका विसरून काडलें कित्याक म्हळ्यार हे तेगी जाण म्हजे सांग आतां उडपी एक वर्स संडे मिनिस्ट्री केल्ली आसा ताकाच म्हण दिसता न्हय. हय हांगासर ताची मोठी परिचय म्हाका समजल्या प्रमाणे करूंक जाय. शॉन आसा एक सादो मनीस इल्लो मलगडो म्हळ्यार बरें दिसता कित्याक म्हळ्यार ताका जिनियस अनुभव आसा. 12 वर्सां ताणें वावर करून जाल्या उपरांत सेमिनरीक भरती जाल्लो आसा. सगळ्यां कडेन बसोनसो आनी सगळ्यां कडेन मागीर पासान उलोवचो खुशाली खंयच्याय गरजांक पासो व्यक्ती. देवाचें उतर वांटूंक केदाळे मुखार खंयच्याय वेळार तेज्या लागीं कोणी विचारना आयिल्ल्या वेळार ताणें ना म्हणलें ना. आनी त्या देखून सोम्याच्या शेतान ते पंत आव्हान चॅलेंज घेवन ताचे सेवा करूंक मुखार सरला आसता शॉनाक आमी सर बरें मागता. स्टीवन आसा पळोवंक सुबीत आसा पूण इल्लो स्ट्रिक्ट मनीस. उलोवचें इल्लें उणें ताणें घरा उलयता कोण ना करेक्ट जर उलोवच्यान इल्लें गंभीरता आसा. दिल्लें काम मात्र बरें करता. ताका कोणें मागीर फाटल्यान रावचें म्हणून ना. कश्टी मनीस कित्याक साद्या कुटुंबांत व्हड जावन आयिल्लो घटमूट मनीस जीव बळें ताणें कळटा. ताचे ते देवबिरांत आसा आनी भावार्थ घट आसा आनी त्या देखून देवाच्या आपोवण्याक पाळो दिवन आज हांगासर येवन पावला. स्टीवन तुका बरें मागता. केवीन बारीक शिरपुटो आनी एक सादो मनीस उलोवणें मायपासाचें इल्लें उणंत म्हणयत वरोवन पळोवन उलोवचें सुगोवन पडला गे मार पडटा कोणा भियेता वरना. आनी त्या देखून म्हजें सांगता एक वर्स ताणें संडे मिनिस्ट्री केल्ल्या वरवीं ताचे परिचय आसा. ताका आमी उलोवंक शिकयलां. थंय जावन गेल्ल्या उपरांत आतां बोळये गेल्ल्या उपरांत चड उलयता. आनी त्या देखून जिनियस अनुभव असो मनीस पडूकोण जाल्यारय प्रस्तुताची वस्ती उडपीन आसा. शेता भाटांनी वावर केल्लो आसा व्यक्ती आनी ताचे आवय बापूय हांगासर कश्टी मनशां. आपल्या जिवितांत आपल्या पुता खातीर ताणें मुस्त सेवा दिल्ली आसा आनी पुताक इल्ली भलायकी बरी जातल्या वेळारय ताका मोगान पळोवन आज ह्या पावंड्याक पावल्यात. हांव देखून स्टीवन केवीन तुका बरें मागता. मोगाच्यानो बरें मागता दोनूच उतरां. आमचो भावार्थ घट जावन उर जाय म्हण जाल्यार देवाचो मोग आमचें तें आसचें गरज. आनी ह्या तेगाय व्यक्तींनी देवाच्या मोगाक साक्ष दिवन आपल्या जिवितांत देवान दिल्लें आपण स्विकार केलां आनी त्या रितीन मुखार गेल्यात. आज ह्या संवसारांत देवाचें काम करचें इतलें सलीसायेचें न्हय. कित्याक म्हळ्यार आमी एक उतर चड उलयल्यारय एक उतर उणें उलयल्यारय एक उतर सुकोवन पडल्यारय आमकां बोट चुकचे मनीस चड आसतात. आनी ह्या संदर्भार आमच्या भावांक म्हणजे धाकट्या बायलांवर म्हळें मुस्त वर्सांचो अनुभव आसा म्हणून. आनी म्हणचे इतल्यान तिगी आमच्या उलोवण्यांत आमी मीत सांबाळची गरज. आमी केदाळय बरें उलोवच्यान कांय सूख ना. फादर फ्रेडवी पिरेरा आसलो पळय तो म्हणलो इन एप्रिशिएटींग पीपल 100 times यू डोंट लूज एनीथींग बट वेन यू क्रिटिसायज बी केअरफूल म्हणटालो. त्या देखून बरें उलोवच्यांत बरें मागच्यांत कांय समस्या ना. त्या देखून बरें उलोवंक केदाळ्या मुखार सरा. मीत आसूं दी. सूख केल्ल्या वेळी सूख ओपून घेवचो बरो गूण तुमचें तें आसूं दी. तुमी तुमच्या सेवेच्या सुरवातेर आसात. येदोळ पर्यंत तरबेती जाली. आतां तुमी सेवा दिवच्या वाठार आसात. ह्या संदर्भार तुमकांच तुमी थोडे बरी तिदून घेवची गरज आसा जावंक पळय. सबार जण तुमकां बोट जोगतले सबार जण तुमकां पुगारतले. ह्या दोनांती फुलां नासतना ह्या कुरवां नासतना मुखार वावर करपाची गरज आसा. हे 6 म्हयने भर दियाकोनांची सेवा दिवच्या वेळार सर सक्रामेंताची लक्षण वळख तुमकां जातली. थोडे सक्रामेंत वांटून तुमकां अवकाश मेळटले. शेकी मुखार खरो याजक जावन देवाच्या शेतान वावर करचो अवकाश तुमकां मेळटले. सोम्याच्या शेतांत वावर करचें मस्त बरें काम. हांवें तरे पटी मनशां आतां भुरग्यांक याजक जावचें इतलें वर्तें देणें कांय दुसरें न्हय. कित्याक म्हळ्यार त्या व्यक्तीक मेळची सक्कड मनशां देवान तुज्या हातान दिल्ल्या व्यक्ती. आनी त्या देखून आमी कोणाकय एकठांय करचें म्हण जाल्यार हेरा कडेन आमी मायक दवरून बोमार नापयचें पडटा. पूण एक याजक जाल्ल्याक लोक थंयसर येता आनी त्या लोकां कडेन उलोवन तांकां तुवें बावडतान व्हड करचें वर्तें भागत म्हणयत. आनी त्या देखून आमचें काम इल्लें सिरियसली करचें सवय ह्या जागी शेतांत संपूर्ण तरान तुमकांत गळसूंक तुमी प्रयत्न करूंक जाय. आनी हाका गरज आसचे 2 संगती मात एक मागणें आनी तुमचो भावार्थ सांबाळ वर्सो.
सदांय मागणें करा आनी बावार्थ सांबाळ व्हरा आनी बावार्थ सरी जावन तुमी केल्ल्यो करण्यो देव तुमकां मुखल्या मिसावान व्हरूंक कुमो करतलो. समेस्ताच्या नांवान तुमकां बरें मागता. देव तुमकां आशिर्वाद दिवन दी आनी हांव समेस्तां आनी प्रत्येक तरा ताच्या वडिलांक भाव भयणींक तुमी येदोळपर्यंत तुमच्या भुरग्यांक सांबाळून व्हरून आज आमच्या हातान उपसून दिल्ल्याक तुमकां बरें मागता. थँक्यू आनी गॉड ब्लेस यू. एक दीस पुलिसान सरदारा लागीं विचारलें, ही बोकडी आनी हे बोकडेचें बील कोणाचें? सरदार म्हणालो, बोकडी कोणाची गोत्तू ना पुलिसा मा, पूण बील कोणाचें म्हणून गोत्त कळीत आसा. कोणाचें बील? बोकडेचें म्हणालो. आनी तशेंच दियकोनो आमच्या DSC आसतावन पील आनी ह्या पिलांची वळख करून दिल्ल्या म्हणा बाब चार्ल्स आनी सबद मागले तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. 9 वर्सांचें लांब तरबतीचें भयण दियकोनांची दिक्षा मेळटना तारो शाबिता एक बंदरा पावलो संतोस. क्रिस्ताच्या मिसांवाचो खुरीस खांदार घेवन ताच्या शेतांत फुडें वेताना सांतीपणाचो संतोस. कितेंय जावं संतोस तुमचें जिवीत जावं. मेट तुमी तेंकलां, मिनत तुमी काडल्या, दिक्षा तुमी घेतल्या. ह्या बागी सुवाळ्यार तुमच्या गळ्याक फुलांचो जलो घालून मान करूंक उलो दिता. नियोजीत गवळी बाप मॉन्सिंजर दोतोर लेस्ली सिसोस बापांक तुमी फुडें येवचें आनी दियाकोनाक मान पाठोवचो. कलमाडी कोया देव बरें करूं. समेस्तांक आंब्या रुखाक नव्यो आंकड्यो येताना सोबीत, पूण खोगूळ ताचेर बसून गायताना आनीकी सोबीत. आमच्या गांवच्यो न्हंयो सोबीत, पूण वळताना आनीकी सोबीत. खालमाडी फिरगजेचें गायन मंडळी सोबीत, ती गायताना आनीकी सोबीत. हांवें कित्याक सांगचें तुमीच आयका. दियकोना उल्हासो मुखार येतात. खालमाडीचें कोयार आपल्या उल्हासाच्या गिता द्वारे. सर्व
निजाकी सभेत आपल्या सुमधुर थळ्यांनी गावन सर्वांक खुश केल्ल्या सर्व गायन पंगडाच्या सांद्यांक देव बरें करूं. ತನಗಾಗಿ ಅರಳುವುದು ಹೂವಲ್ಲ, ತನಗಾಗಿ ಬೆಳಗುವುದು ದೀಪವಲ್ಲ, ತನಗಾಗಿ ಬಾಳುವುದು ಬಾಳಲ್ಲ. आज दियाकोन स्टीफन केविन आनी शॉन पेल्या खातीर सोम्याचो उजवाड मोग संवसारार परगडच्याक तयार जाल्यात. हाका मुख्य कारण तांची जल्मदातारां. कुटुंबांत एक ह्या जाग जाता जाल्यार ह्या देवपणे फुलता जाल्यार ह्या जागाक मात्र न्ही बगार ताच्या जल्मदातारांक व्हरतो संतोश जाता. देखून जाणारी म्हणटात संतोश हातान धरल्यार ल्हान तसो दिसता, पूण वांटून दिवंक शिकतना कितलो व्हड आनी मोलादीक म्हूण कळटा. असलें चिंताप सर ह्या जागांच्या आनी धर्मीक भाऊ भयणींच्या आवय बापायचें. आपल्या भुरग्यांक पवित्र सभे खातीर आनी क्रिस्ताच्या शेतांत वावुरच्याक आपल्या खुशीचें सदैवी फळ समर्पण दिल्ल्या जल्मदातारांक मान करच्याक आनी भोगणां वांटून घेवच्याक उडोवपी दीस अपोस्तलीक आडळतेदार जावन आसचे अधिकमान अधिक दोतोर जेराल्ड आयझक लोबो हांचे लागीं हांव विनंती करतां. मान स्विकार करचो. देवकोन केविनाची आवय बापूय ताळयांच्या आवाजान तांकां मान दिता आसतना उल्हासीत विनंती करता. तांणी केल्लें तें वर्तें सॅक्रिफायस म्हळ्यार आपल्या पुताकच पवित्र सभेक समर्पण दिल्लें वर्ती काणयेक ती जावन आसा. शॉनाची मम्मी फुडें येवचें आनी गवळी बापा जावन मान स्विकार करचो. तुमचो एकलोच पूत पवित्र सभे खातीर तुमी ओपुजून दिला. तुमकां ऋणी आमी उसारता. आतां गवळी बापा जावन संदेश. उडपी दिएसीजीक नव्यान नेमाक सरले गवळी अदीक मानादीक दोतोर लेस्ली क्लिफर्ड डिसोजा, तशेंच चान्सलर बापानो, पुणशताच्या रेक्टर बापानो, उडपी फिरगजेचे विगार तशें वाराड्याचे विगारवार बाब चार्ल्स, यासक भवनो, धर्म भयण्यानो, हांगासर आशिल्ल्या आमच्या दियोकनाच्या कुटुंबाच्यानो तशेंच सुमेस्त मोगाच्यानो जमलेल्या आमच्या सुमेस्तांच्या नांवी पयल्यान पयलें तुमकां हांव आयच्या पेस्ताचे सांजुजेच्या पेस्ताचे उल्हास पटयता. कित्याक कुटुंबाचो पात्रोण तो, कामागारांचोय पात्रोण तो, पूण ताच्या केसडीत जेजूचो पस्को बापूय आनी मरियेचो मोगाळ पती तो जावन आसा. देखून आमचे पासत तो सदांच विनंती करूं. दुसऱ्यान आज प्रधान सेवक जावन दिक्षा घेतिल्ल्या ह्या तिगी भावांक हांव उल्हास पटयतां. लांब आवदेची तरबेती मुग्दून देव आपोवण्या विशयांत समजोवन त्या विशयांत नियाळ करून आज एक orto जिनियंतलो निर्धार घेवन ही दियोकोनाची दिक्षा ताणें स्विकार केल्या. सेमिनरीचे तरबेतींत आयले वार थोडी बदलावन पापा फ्रांसिसान केल्लेली आसा. तांची तरबेती आदल्या वर्सा सप्टेंबरांत मुक्दरली सेमिनरींत. ताचे उपरांत 6 म्हयने ताणें गवळीक वावराचो अनभोग जोडूंक आसलो. देखून आमच्या दिएसीच्या 3 फिरगज्यांनी ऑक्टोबरांतावन आज पर्यंत ते
थंयसर सेवा दिवन आसले. 6 म्हयन्या उपरांत तांकां आज तांच्या निर्धारा प्रमाणे ही प्रधान सेवकाची वॉर्ड तांकां फावो जाल्या. आनी उपरांत आनी 6 म्हयने परत तांणी फिरगजेंत हो गोवळीक वावर मुंदरसूंक आसा. आज तुमी शर्मावार आयकलें कसलो मुकलो वावर घे म्हणून. येदोळ पर्यंत तो करूंक सडीत अवकाश नातलो. पयल्यान पयलें देवाचें उतर तांणी परगट करूंक आसा. मागण्या जमतनी मुखेलपण घेवंक आसा. आनी उपरांत सक्रामेंत दिवचो अवकाश ह्या दिक्षेद्वारे तांकां मेळटा. जावं पुरो पवित्र स्नान, जावं पुरो पिडेस्तांक तशें हेर बावार्थ्यांक जेजूची कूड आनी रगत वांटचो, तशेंच काजर जातल्यांक तो सक्रामेंत घेता आसतना हाजर आसून तांकां बेसांव दिवचें. मरणाच्या तनेर आशिल्ल्यांक तांकां क्रिस्त प्रसाद दिवन बोळ आनी घटाय दिवची आनी मरणाची रीत चलोवन व्हरची. अशें म्हणटा आसतना हो एक नवो अनुभव तांकां जातलो. मुखल्या 6 म्हयन्यांनी ही सेवा भरपूर रितीन करूंक ही वॉर्ड तांकां मेळट म्हणून आमी सांगीत. सांगत आस याजकी दिक्षेकी एक मेळट. कित्याक आस्तावन अधिकृत रितीन ते आमच्या DCचे सांदे जाल्यात. येदोळ पर्यंत आसले कुटुंबांत येयले चड लागीं, पूण आज हे वॉर्ड मेळ्ळ्या उपरांत ते अधिकृत रितीन आमच्या उडपी DCचे सांदे ते जावन आसात. आनी अशें तांकां आमच्या ह्या उडपी DCक हांव स्वागत म्हणटा आनी तांच्या मुखल्या मिसांव वावराक हांव बरें मागतां. पोरण्या सोल्ल्यांत एक वाचपांत आमकां आयकोंक मेळटा. हें तुमकांय लागू जाता. कित्याक आज याजक जावं कोणी मुखार सरणात आनी आमच्या DCचेंत याजक जायते उणे आसात. तुमकां पळयतना आस्तेक जर म्हणून बगूंक पुरो कितल्या वर्सां उपरांत आज ते जणांनी ही दिक्षा तांणी घेतल्या. तांचे सांगात तांच्याकी व्हड आशिल्ले तरबेती जोडून आसात. तशें म्हळ्यार आनी एक 2 वर्सांनी आमकां आनी एकलो याजक मेळटा. नाजाल्यार मुखल्या 4 वर्सां आमच्या DCन व्हड ना. ताका कळटा तुमकां कितले कश्ट आसात गे म्हणून. प्रस्तुत आमच्या DCचेंत लगभग 18 जण बायले याजक हांगा सेवा दिवन आसात. निर्वृत्त जाल्ले 77, 78, 79 वर्सां प्रायेचे 5 जण याजक आनीक ल्हान ल्हान फ्रिगजांनी सेवा दिवन आसात. आनी तशें म्हणटा आसतना आज तेगांक हे वॉर्ड मेळ्ळें म्हणटा आसतना आमकां संतोश. आनी एक तेग जण युवा जण म्हण येता आमी उर्बेवंत आमच्या DCचेंत गोवळीक वावराक मेळ्ळें म्हणून. देखून तांकां परत हांव अभिनंदन पाठयता आसतना पोरण्या तस्तामेंतांतलीं ती उतरां आयले उगडास करता. थंयसर अशें आसा कित्याक म्हळ्यार एक याजक जावचें म्हळ्यार संवसारांत हांव ताका मेकळो करतात. पूण जिवोवचें संवसारांत दुसरे कडेन न्हय. आनी तशें आसतना ही जिणी समर्पणाची, त्यागाची, मागण्याची आनी त्या बळान मात्र हें मनियारपण आमकां चलोवंक साध्य जाता. आनी तें पोरण्या सोल्ल्यांत अशें आसा. पावस आयल्यार भिजन आसतना, उज्यांतल्यान गेल्यार लासान आसतना, मेळ्यांतल्यान केदांतल्यान गेल्यार मेळान आसतना रावंक प्रयत्न करा. अर्था बरीत उतरां आनी गुंडायेची उतरां. पावस आयल्यार भिजन आसतना, पावसांतल्यान गेल्यार भिजन आसतना रावंक जाता, भिजन येता न्हय. पूण पळया उतरां, पावसांतल्यान गेल्यार भिजन आसतना, उज्यांतल्यान गेल्यार लासान आसतना, केदांतल्यान गेल्यार मेळान आसतना रावंक प्रयत्न करा. हांवें तेंच सांगचें तुमकां. आनी हें साध्य कश्टांचें म्हण चिंतचें नाका. आनी त्या देखून
तुमकां बरें मागता आसतना पाद्र्याबांनी सांगलें तुमची आद्यता पयले मागण्या जिणयेक दिसपडतें आज तुमी देवाचें उतर वडल दिक्षा घेता आसतना स्विकार केलें तें वाचून नियाळ करून त्या उतराक सरी जावन तुमची जिणी रुपीत करची आनी कितें तें देवाचें उतर हेरांक परगट करच्या पयलें तुमच्या जिणयेंत तुमी तें पाळचें हें करूंक प्रयत्न करा आनी त्या देखून पयलें मागण्याचें मनीस जाया आनी तें तुमकां कशें मागणें कितें मागणें म्हणलें तें तुमच्या तरबेते वेळार तुमकां सांगलां टायम टेबलूच आसा तें आसतावन सुको नासतना पाळा सांगोंक सलीस पाळोंक तिके कश्ट तें पाळतना ती तुमची दिसपडती मागण्याची जिणी जावंक पावता आनी देखून पयलें तें दुसरें हांवें सांगलें देवाच्या उतराची तो नियाळ तें उतर ध्यान करचें आनी त्या देवाच्या उतराक सरी जावन जियोंक तुमी फुडें सरचें मोरी माय तुमचो सांगाता आसा आज जर तर तुमी हांगासर दिक्षा घेतल्या तिच्या पांया मुळांत वेलांकानी माय जेजूच्या मिसावांत जेजूक सांगत दिल्ली जेजू सांगत आसम केल्ली आखेर पर्यंत जेजू सवेरावल्ली एकली आसा जाल्यार ती मोरी माय मात्र आनी देखून तुमच्या जिणयेंत तिका स्थान दिया मोरयेचें भक्तीपण कितें आसा तें तेर्स हेर भक्तीपण सदांच तुमच्या जिणयेंत आसूं दी कशें पुताक तिणें कुर्सा पर्यंत सांगत दिलो तुमच्या जिणयेच्या आखेरी पर्यंत एकली तुमकां सांगत दितली आसा जाल्यार ती मोरी माय आनी आयचो दीस आमी विसरलो सांजुजेचें पेस्त पयलें आमचें आलोचन आसली पास्कांच्या पेस्ता उपरांत मागीर नवो बिसाय बत्तू तुमकां वोर्द दिवन दी म्हणून पूण हांवें चिंतलें मागीर ना आज एक सांजुजेचें पेस्त प्रामाणीक देवबिरांतीचो पूण आवाज करनातलो मनीस तो ताचे विशयान मस्त आयकोंक मेळना पूण कितें ताका मिसावूं दिल्लें शाणेपणान तें कर्ण तो देवाक मानवलो आनी देखून आज ताच्या पेस्ता दिसा ही दिक्षा मेळ्ळ्या ताचे ते शेगून तुमच्या जिणयेंत ते रुपीत करा आनी अशें तुमचें मिसांव तुमी मुंदोरून व्हरा निमाणें आनी एक कारान आज तुमकां दिक्षा दिवंक कित्याक म्हळ्यार आतां परवा रामासायतार उपरांत पास्कांचे ह्या काळार तुमची सेवा आनीक चड गरज आसा आनी तेंय चिंतून ही दिक्षा तुमकां दिल्या खंयसर तुमकां धाडटात जागो मुख्या न्हय थंयसर सुमयान दिल्लें तें मिसांव तुमी मंदरसिया परत तुमकां समेस्तांचे नांवें हांव बरें मागतां देवाची विस्नार आशिर्वादां मरिये मायेची मजत सदांच तुमचेर आसूं दी आनी तुमचें मुखलें मिसांव तें सुपळ करून म्हण आशेवन म्हजी उतरां संपयतां देव बरें करूं परत्या अभिमानान मोगान तुरो अर्पण मान करून रुणी वसारल्या बरें मागल्ल्या गवळी बापांक देव बरें करूं आयच्या ह्या कार्याचे प्रमुख व्यक्ती तेग दियाकोन आमी येदोळ पर्यंत तांच्या कार्यांत वांटो घेतलो हेरांनी तांकां उल्हासिल्लें आनी आमी आयकलें तांकांय उपकार बावडी जय म्हणली आशा आसा पूण तेगा पैकी एकलो दियोकोन शॉन सव्यांद्रादे केविन आनी स्टीवन हांची उपकार आठवणेची बगनां सांगाता घालून धन्यवाद पाठोवच्याक एकलो फुडें येतलो देखून तांचीं उतरां तांचीं बगनां तांचो संतोश तांचो संदेश घेवन आमचे मुखार येतात दियोकोन शॉन सव्यो आंद्रादे भोवमानादीक गवळीक बापानो मोगाळ याजाक भावानो धर्मीक भावा भयणीनो कुटुंबादारानो मोगाच्या इश्टानो हांव दियोकोन शॉन सावियो आंद्रादे म्हज्या दोगां सांगात्यान दियोकोन केविन डिसोजा आनी दियोकोन स्टीवन डिसोजा बराबर धन्य देवाक ताच्या मिसावाक आमकां विंचल्ल्याक
उपकारी काळजांत अर्गां पाठयता. उपकार हांव बावुरतां आमच्या मोगाळ गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर जेराल्ड आयजाक लोबो हांचो. पवित्र मिसाच्या बलिदान भेटोवन देवाच्या उतराचेर समजणी दिवन दिवकून जावन आमकां मागलेल्याक बापानो तुमचो आमी काळजाच्या गुंडायतावन उपकार बावुरता. आमच्या सवय आसात मुखलो गवळी बाप जावन विंचून आयिल्लो मोन्सिंजर लेस्ली क्लिफर्ड डिसोजा आमचे संगी आसून आमचे खातीर मागल्याक बापानो तुमकां देव बरें करूं. आमकां दियोकोनाची वर्द घेवंक आमकां तयार केल्ल्या बाप स्टीफन डिसोजा हांचो आयची लितुर्जी मांडून हाडूंक कुमक केल्ल्या बाप विल्सन डिसोजा हांचो ह्या दिसाची जबाबदारी वयसून सगळी मांडावळ केल्ल्या बाप बॅप्टिस्ट मिनेझस हांकां आनी आमची प्रिडायकनेट मिनिस्ट्री करूंक अवकाश करून दिल्ल्या पांगळा सोविगार बाप प्रकाश अनिल कॅस्टलिनो मुडबेळे सोविगार बाप जॉर्ज थॉमस डिसोजा आनी उद्देवार सोविगार बाप अनिल डिसोजा हांकां सर्वांक देवाची बेसांवां आनी तांच्या मिसावांत देव दिवन दी म्हणून आमी मागता. तांच्या अनुपस्थितींत उपकार आमी बावुरता सेमिनरीच्या रेक्टर बाप राजेश रोजारियोंचो सर्व प्राध्यापकांचो आत्मीक निर्देशकांचो तांणी दिल्ल्या सर्व कुमकेक आनी मार्गदर्शनाक तांकां देव बरें करूंक. उपकार आमी बावुरता आमकां रेतीर करूंक कुमक केल्ल्या बाप जॉन सिक्वेरा OCD हांचो आनी आमचें रिकलेक्शन करूंक कुमक केल्ल्या बाप संतोष रॉड्रिगस हांचो. आभार मानता आमी कालमाडीच्या सर्व फिरगजगरांचो प्रत्येक जावन ह्या फिरगजीच्या गायन मंडळीचो फोटोग्राफी केल्ल्या प्रवीण कोरियांचो व्हिडिओग्राफी केल्ल्या डिवायन वर्ड चॅनल असो भलायकी मागल्या बाप चार्ल्स मिनेझसांचो आनी कार्य चलून व्हेल्ल्या बाप लिओ प्रवीण डिसोजांचो. आमचेर मोग दवरून आयिल्ल्या समेस्त याजकांक धर्मिकांक कुटुंबदारांक सेमिनरिस्तांक आनी हांगा हजर आसल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूंक. परत हो संभ्रम अर्थाभरीत रितीन करूंक कुमक केल्ल्या समेस्तांचो काळजांत हांव आभार मानता आनी देवाची विंचणार बेसांवां मागता. समेस्तांक देव बरें करूं. दियकोन बाबानो तुमकांय आमी देव बरें करूं म्हण मागता. तुमचे खातीर देवाक आमी अर्गां दिता. आमचे मागणे आनी सर याजकांचो सांगात सदांच तुमचे सवे आसतलो. तुमचे मागणे आनी बेसांव सदांच आमचेर आसूं दी म्हणून आमची सर्वांची आशा. मगाच्यानो आतां आयला वेळ केदळां वाडटात आबा. जेवणाचो वेळ. जेवणाचेर आशिर्वाद मागोवंक हांव उलो दितां बाप अनिल सोज उद्यावरचे विगार. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा आमच्या पवित्र सभेचो पात्रो सांजुजेक तुवें आमकां आयच्या ह्या बागी दिसा फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. ताचे मरिफांत तुजी सर्गींची आशिर्वादां आमचेर आमी मागून घेता. आयच्या ह्या सांजुजेच्या फेस्ताच्या संदर्भी आमच्या दिएसीसच्या तेगा युवकांक दियोकोनाच्या वर्दे मरिफांत प्रधान सेवक जावन दिएसीसींत तुज्या पुताचे मिसांव वावर करच्याक तुवें फावो केलां आसता ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. तुजी स्तुती आमी गाता. ह्या आमच्या बाबांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी तांकां तूं बर आनी दियोकोन जावन तांणी करचे ते मिसांव वावर तूं सुफळ कर. खंयच्या फिरगजेन ते वावर करतात थंयसर तांचे सवे रावून तांकां तुजो आदार फावो कर. आज तांच्या संतोशान वांटिली जावंक हजर आसल्या आमा समेस्तांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. संतोशान वांटिली जावंक आसा केल्ल्या त्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण सेवल्या मरिफांत आमचें तें मोग सडय एकवट वाडय आनी तुज्या पुताच्या शेतांत सदांच आमी वावुरच्याक तुज्या कृपेन आनी आदारान आमकां तूं बर. आमच्या बोवारी जायतो लोक खाण जेवण नासतना कश्ट जाता. तस जाल्यार तें आमी
बोरें मोन दाखोवच्याक उदार काळीज आमकां तूं आमचे थंय तूं रस आनी विशेश तरान जें कितें तूं फावो करताय तुजें देणें म्हणलें समजून आमी तें स्विकार करच्याक तें विभाड करनासतना जें कितें आमच्या कुडीक गरजेचें तें आमी सेवच्याक तुजो आदार आमकां तूं फावो कर. हे जेवण तयार केल्ल्या ह्या फिरगदेच्या सर्वांचेर तुजें आशिर्वाद घाल. तांच्या त्या सेवेक आनी त्यागाक 100 वांट्यांनी तांकां तूं पाटी दी. अशें आमी समेस्त तुजीं भुरगीं म्हणलें सत वळखून घेवन एकामेकाच्या गरजांक पावच्याक एकामेकाच्या मोगान जियोवच्याक आनी अशें सर्गी तुज्या नांवाक महिमा तुज्या पुता क्रिस्ताक साक्ष आनी मरयेक मान करूंक आमकां तूं दयेन फावो कर. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याचे मागणे आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपत्तो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिव नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. आतां नव्या दियोकोनो बाबांक उल्हासूंक लांब जियो आमचे दियोकोन भाव सोम्याच्या शेतांत तुमी जावन आसात परजळचीं थारां जावं दी तुमचें मिसांव देवाक मानवोवचें आनी पेल्याक हां